अरे या हातीक लागला ते असे तुझ्या टी शर्टाक अरे मागा पुसू नका रे. आपण करू आपणाच्या आपणाच्या आता आम्ही करतली फेस पॅक. त्या खातीर हांवें हांगासर घेतलेले आसा. माझ्या पयलींचे जे चोन आसले खबर हा ते म्हाका खुद येवन लायताले तुझ्या भाशेन न्हू. प्यारी समज गई. सो गायज तेजे खंय तेका गर्लफ्रेंड बरे फेस पॅक लायताले खंय. हितून कितें करता सांग, 1 टेबल स्पून गरम मसालो घालता. खत्म. बाय बाय टाटा गुड बाय गया. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरे आसात. सो गायज आयचो आमचो जो व्हिडिओ हा खबर आहा तो तुम्ही फूल पळयतली, कित्याक की आयज हांव तुमकां घेवन येयला कितें फायदोमंद रेसिपी. ती जावन आसा स्कीन केअर. गायज तुमकां तर खबरूच आसा, इतले काम करून आमी बी काम करता, तुमी बी काम करतात आनी आमच्या स्किनीक टायमूच दिवपाक पावना. त्या खातीर आमची स्कीन जाता डल. आनी तुमकां तर खबरूच आहा हांव आनी अवी वतान कितली भोंवता व्लॉगिंग करपाक लागून. त्या खातीर तुमी म्हाजी स्कीन पळोवंक शकता, मातशें टॅनिंग येयल्लेलें आसा आनी डार्क स्पॉट्स बी येयल्लेले आसा. त्या खातीर आयज हांव करपाचें आहा होममेड फेशियल. ते बी तुमच्या किचनान कितें कितें सामान आसतलें खबर आहा तेतूरूच. हांव न्हू अवीक फटको घालूंक सोदिना ते भायले हाडपाक कॉस्मॅटीक. कितें आसा जाणाय गायज, तो भायले हाडटलो मागीर ते म्हाका सूट जायना जाल्यार मागीर बेश्टे अवीच्या बाबड्याचे पयशे वेस्ट न्हू. पळयात गायज हांव कितलें बरें तें हांव अवीचें न्हू सदांच पयलें चिंत्ता. आनी तुका करूंक जाय रे तोंडाक कितें सारकें उगड रे, तोंड उगड रे व्हडलें. सांग करूंक जाय. आनी गायज तुमकां दाखयता पळयात अवीक असं सारको पळय रे. अवीक पळयात डार्क सर्कल्स आसा आनी हे पळय हांगा ब्लॅक ब्लॅक आसा. अरे कहना क्या चाहते हो? आनी हे पळय हेवटेन म्हणजे अनइवन स्कीन आसा तेजी, ती हांव पळयात सारकें चकचकीत करतलें. आनी हांव तुमकां सांगतलें कशें कितें करप, कितें घालप. मागीर तुमी बी फटाफट आपणाचें तोंड करात रेडी, एकदम शायन मारता तशी ट्यूबलायट कशी. आतां हांव अवीक बी करतलें आनी म्हाका बी लायतलें. अशें करूं नाका रे, अशें कर रे. तुका जाय गरो जावपाक काय नाका? तुजी स्कीन तुका ग्लोविंग जाय काय नाका? सांग रे. करतो बरें कितें कर. हां तुका काय म्हाका? गिळपाक ना. सो गायज हांव न्हू अवीचो आयज फेशियल करतलें, प्लस म्हाजो बी फेशियल करतलें आनी मागीर गिळपाक म्हाका न्हू अवी व्हरतलो, कित्याक की हांव आयज रांदचें ना. आतां इतले हांवें अवीचे पयशे सेवींग केला, तेज्या जाग्याचे अवीक म्हाका डिनराक ना जाल्यार लंचाक व्हरचो पडटलो. व्हरतलो रे. गायज चलात गायज, म्हाजी बडबड कमी करता आनी फटाफट लागया कामाक. आनी तुमच्या किचनान समज हें सामान आसा जाल्यार तुमी बी म्हाज्या बरोबरूच न्हू रेडी दवरात, वांगडाच करया आमी. चोर कशें कित्याक पळयता गो? अशें पळयतात ते कितें सगळे चोर. तुजें काम केल्लेलें जाय काय नाका रे तुका? कर मातशें बेगीन. हां सो गायज पयलीं कितें करूंक जाय सांग, आमकां हांगासर घेवंक जाय एक कटोरा आनी कटोरान घालूंक जाय इल्लेशें दूद. पुरो इतलें जालें. कितें तें दूद? दूद कसलें दाखय मू. हें जावन आसा अमुलाचें दूद. सो गायज हेज्या उपरांत हांव भितर घालता लिंबू. पळय गायज दोनूच बुंद घालप तेतूर. चुकोन म्हाजे कडेन बी पडली, तुमचे कडले पडात जाल्यार तुमी काडून घेवचे. काडून घेवन जाल्यार मागीर कितें जातलें? घेता काडून हांव. सो गायज कितें करप जाणां, पयलीं वचप टी शर्ट चेंज करप. तुमचे कितें पोरणे टी शर्ट आहा जाल्यार ते घालून येयात. हांव वयता टी शर्ट चेंज करपाक आनी फेस वॉश पयलीं करात आनी येयात. हांव वयता म्हाजें फेस वॉश करपाक. साबण फेस वॉश कितें गावता तेतूर पयलीं तोंड धुवन येवचें. हांव वयता टी शर्टूय चेंज करून येता. सो गायज हांव न्हू आतां फेस वॉश करून येयल्लेलें आसा. आतां आमी जें लिक्वीड तयार केलां तें न्हू तोंडाक लावपाक जाय. हें लिक्वीड तेणी केलां तें दांतोळ्याक हें. हय आतां कितें करूंक जाय सांग, अशें लावपाक जाय. सो गायज हांव न्हू तुमकां दाखोवपाक लागून. तुजो बापूय लायतलो मागीर म्हाका.
आपणाक जायला आपण लांब जा आपणाक झक मार तर तू दिसलंय तुका बरे आहे तर तू बरे आहा न्हू हे पळय गाय हे न्हू अशें सगळ्याक लावो हे कितें करतले सांग तुमचे तोंड न्हू सारखे डीपली क्लीन करतले आणि गायज हे हांव तुमकां स्टेप बाय स्टेप स्पेशल दाखयता पळयात ते कोणूय करू शकता दादले जायना जाणटे जायना चेडे टीनेजर जी चेडवां आसा टीनेजर म्हणजे टीनेजर धाकटे स्कुलाक वयता ते बी हे आपणाच्या तोंडाक करू शकता पळय गायज न्हू बरें लावप आपणाच्या अशें नेकाकूय लावप आणि पयली मसाज करप आता माझे केन्ना करता आपणाचे आपण करप आपणाच्या आपणा न्हू आपणाच्या म्हाकाय जाय सो गायज कोण चेडे आमचे व्हिडिओ पळयता तुम्ही बी आपणाच्या शोनाक सांगात अशें लायात म्हणून पळयात गायज आता हेजे मसाज जाल्लेली आसा आता हांव वयता परत धुवपाक तोंड म्हाजें ना तुका हात तुला हांवें तुका म्हाका पाया सगळे हांव करून दिवचें ना दी म्हाका पाया टाइम वेस्ट करू ना लायता हे जॅक मार हांव ना काडिना तुजी व्हिडिओ तर जॅक मार हांव खुद करपी व्हिडिओ काढपी गरजची ना तुजी लाय चल लाय बर्थडे हा काय धुवू हांव वचून धुवून गेल्ले मग तोंड तू आता तू लाय म्हटलंय मरे आपण लायता म्हटलंय मरे हांवें केल्लेले आसा तोंडाक ते काडूंक जाय ते काडलेले आहा परत घासून बीन तोंड बीन बरें धुल्लेलें आहा आता हे कितें तरी कावळ्याचो गू आहा तो लायता केला तो बरे गुवाच्यो कश्यो वास पडटा हेका पळोवया जिवाक बरें खंय दिसता मातशें थंड थंड अशेंच मगो तें हय बरें दिसता जिवाक मातशें आकान केल्लेलें हे जाल्यार आनीक मातशें बरें लागतलें आसलें खंय दिसता अजून चान्स आसा तुका लावपाक तुका सांगता हांव ना लावचें हांव हय लावप आनी मागीर फुडें सांग मग कंटिन्यू जालें आता धुवपाचें तोंड जालें लावप ना मग आनी जालें इतलेंच हय आता हांवें लायलेलें आहा अशें तोंडाक अलगूच फील जाता बरें हें हातीक लागला तें अशें तुज्या टी शर्टाक अरे म्हाका पुसू नाका रे कळना आता कितें करपाचें चल आता धुवपाचें तोंड ओके सो गायस हांवें पळय तोंड बीन चकाचक धुवन येयल्लो आसा आता फुडलें कितें आहा तें शेण पळोवया तोंडाक थापडपाचें तें थापडया चल सो गायज आता आमी करपाचे हा आमचे सेकंड स्टेप ते जावन आसा स्क्रब आणि स्क्रब रेडी करपाक कितें कितें लागतलें तें तुमकां हांव आतां दाखयता सो गायज स्क्रब करपाक लागून परत इल्लें हितूर घालपाचें दूध कोहलें गायचें दूध तुका कळना पण लोकांक कळटा आता हितूर घालूंक जाय शेण 3 टेबलस्पून रायस फ्लावर टेबलूय घालूंक जाय रायस फ्लावर तुझ्या खातीर हांव म्हाजें उलोवप सुद्दां विचारता तांदळाचें पीठ गायज पळय 3 स्पून घालप तुमकां जाय जाल्यार 4य घालूं शकता इंग्लीश आता तू इंग्लीश मारता आता हितूर घालप हे पळय डाबर गुलाब जल इंग्लीश मारगो आगिल्ली इंग्लीश मार पळय गायज हे मातशें घाला तितूर इंग्लीश मारगो आगिल्ली चूप रे कितें गुलाब जल हे पळय रोज वॉटर आणि आता हांव हितूर घालता आमचे हनी हे पळय इल्लेशें घातले आता एका मिक्स करप सो गायज आमचे हे पळय स्क्रब जाल्लेले आसा रेडी पूण हे लावच्या पयलीं आमकां आनी एक स्टेप करूंक जाय कितें सांग स्टीम घेवंक जाय पयलीं हांवें न्हू उदक गरम करून दवरला
आणि हांव आनी अवी आता स्टीम घेतली. सो गाईज माझे उदीक तापलेले आसा आणि हांव आमच्या गांवठी स्टायलीन स्टीम घेता. तुमच्याकडे स्टीमर आहा जाल्यार तुम्ही स्टीमरान स्टीम घेऊ शकता. आता कितें तशेंच आडवे पडपाचे. सो गाईज तुम्ही न्हू सारखी 10 मिनिटां स्टीम घेयात. कोणाकडे जायना जाल्यार 5 मिनिटां तुम्ही स्टीम घेतल्यार उपकारता. ना केल्यारूय जाता. ना केल्यार न्हू करूकूच जाय. ती कितें करताय तर नाजाल्यार तुमची डेड स्किन मो जावची ना. स्क्रब करता आसतना भायर सरची. कितें म्हणजे कितें कापाल करता हे डायरेक्ट करूंक मेळना. दी तर स्टीमर हाडून म्हाका. बापायन दवरल्या पयशे. हय स्टीमर हाडच्या जाग्यार हांव म्हाका बरें गाडयेक कितें सामान हाडटा. बरें मागीर कितें नाकाल्लें दिल्लें तुमकां. हे पळय ए ए कितें जाला हा तुका जाय तोंडाक लावपाक. तुका शेण लावया तोंडाक. सो गायज हांवें न्हू स्टीम घेतलेली आसा आणि तुमकां एक सांगता माझ्या आयकात. स्टीम घेवन आनी थंड उदकान आनी तोंड बी धुवशात. काय फायदो ना मागीर स्टीम घेवन. स्किन आसली तशी घट जातली. काय ना थंड उदकान न्हायत जाल्यार बरें. आमी कित्याक थंड उदकान न्हातात तर बेश्टे धावटे जाल्यार चड वाज हाडू नाका. थंड उदकान न्हाल्यार कितें जाता. सो गायज कितें हाडा थंड उदकान न्हाल्यार कितें जाता खबर ना. गुगल कर आनी पळय. भुगल काय गुगल भुगल म्हणटाय मगो तूं. आनी गुगल रे टाइम वेस्ट करू नका. सो गायज हांवें पळय स्टीम घेतलेली आसा आनी टावलान म्हाजें तोंड पुसलेलें आहा. तुमी बी अशेंच करात. आतां हांव अप्लाय करता आमचो स्क्रब. स्क्रब पळयात काय बरो स्मूथ जाल्लो आसा तो. हय हांव अप्लाय करता. 50 रुपयान मेळटा मगो स्क्रब बाजारान. त्या कित्याक लावंक मेळना तर हेतेच कित्याक लावंक जाय. सो गायज हे पळय सांग तरी मगो आतां. चुप बस रे. सो गायज हे पळय स्क्रब चक्का लागो. स्क्रब तुम्ही आपणाच्या तोंडाक लायात, नेकाक लायात. जाय जाल्यार तुम्ही तुमच्या फुल बॉडीक सुद्धा लावू शकता न्हाता आसतना. तर पळयात गायज आता स्क्रब हो लायला. आता तुमचे तोंड स्क्रब करूंक जाय आणि लिप्स बी स्क्रब करात. लिप्साचेर जी डेड स्किन आहा ती बी काढात. मागीर लिप्स तुमचे पिंक पिंक जातले. हांव बी याद करता सामकें काड. सारखे 5 मिनिटां न्हू तुम्ही स्क्रब करा. 5 मिनिटां म्हाजे कडेन ना कॅमेरा घेवन उबो रावपाक. हांव बंद करता आतां. गायज आतां म्हाजो टर्न न्हू हा तें करपाचें. आनी पळय तोंडाक थापडला खंय तें सोंर खंय. दी बेगीन म्हाका. तें अशें कशें मगो. हय लाय. अशें लावपाचें बरें करून लायात तुमी. तुमचे काबार जाले काय हांगा मात येवं नाका. कित्याक म्हाका मुश्किलान मेळटा हें सगळें. ओके घसट मरे ते लावकूच ना मगो. हा लाय. लाय नासतना गोश्टू लाय लाय. मग कितें करप कितें. ल्हान बरें घसडूंक जाय. स्क्रब करप. तूं क्रीम म्हणटाय मगो. क्रीम न्हू हांवें स्क्रब म्हटला. खरखरीत कित्याक लागता हें. स्क्रब खरखरीतूच आसता. 50 रुपयान मेळटा मगो बाजारान. कित्याक करूंक जाय तर. 50 रुपयान मेळटा हरशी. खंय 50 रुपया बापायन दवरला तुज्या. चल गायज हांव बरें लायता आनी घसडटा. तितले हांगसर तुमकां फुडल्या स्टेप्सान मेळटा. करता काय बंद कर. नाका कडे घसट मरे. अजून तकलेकूच करूंक ना. डायरेक्ट नाका नव्हतो. कर तुका जाय ते. सांगलें आयकना तें करपाक दी न्हू. स्क्रब करून कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी हांवें तोंड आतां धुवलेलें आसा. आतां आमी वयता तांबडेच जाल्याय मगो तूं सामकें वाटाणे खंय. सो गायज आतां आमी वयता आमच्या फुडल्या स्टेपाक. तें जावन आसा फेस मसाज. आनी ती मसाज क्रीम आमकां करपाक कितें कितें लागता तें हांव तुमकां दाखयता. सो गायज हे पळय हांवें हेतूर 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल घातलेलें आसा. म्हणजे आमचें खोबऱ्याचें तेल कळ्ळें न्हू. आतां हांव हेतूर घालता आमची एलोवेरा जेल. जेल ती ही पळय एलोवेरा जेल. सो गायज कोणाकडे एलोवेरा जेल ना
जाल्यार आमी लिंक घालता, तुम्ही मागीर ऑर्डर करात. आता हांव हेतूर घालता हनी. तेका घाली जाल्यार बरें न्हू. हय तेका बरें मिक्स करता. हांग शिरशिरून लागले माझे आवाजान बंद कर. सो गायज आमची पळय मसाजिंग क्रीम जाल्लेली आसा रेडी. आता ही पळय काय बरी स्मूथ जाल्लेली आसा. हेका तोंडाक लावप. नेकाकूय लावप. कितें करप जाणा गायज, मसाज करप अशें करप. जालें मसाज न्हू हांव गायज सदांच 10 मिनटां करता. तुमचे कडेन जाता तशी तुम्ही मसाज करात. अशी करात, अशी करात, मागीर अशी करात. आनी तुमचे कडेन कितें ग्वाशा काय कितें आहा तो जाल्यार तेतूरूय केल्यार उपकारता. आनी ते अशें कितें मसाज करपाचें आसता पळयात तेतूरूय करात, काय प्रॉब्लेम ना. म्हाजे कडेन ते काय ना म्हणून हांव न्हू हातीन करता. सो गायज हांवें मसाज केल्लेली आनी आतां हांव धुवन येयला. जस्ट प्लेन उदकान, साबण बिबण कांयच यूज करप ना. मातशें तुमकां ऑयली लागतलें पण ते न्हू आतां फेस पॅक लायले न्हू काय आसली तरी स्किन स्मूथ जातली. ऑयली बिली काय लागतली. तू हे रोबोट खंय कित्याक उलयताय तर? कित्याक ना. सो गायज चलात गायज. सो गायज पुढे सांग कितें तें डायरेक्ट. अब हम चलते हैं हमारे फायनल स्टेप पे. गाइस आता आम्ही करतली फेस पॅक. त्या खातीर हांवें हांगासर घेतलेले आसा बेसन. आता ह्या बेसनान दूध घालप. दूध घातले आता हेतूर दूध घातले आता हेतूर परत घालप हनी. आणि आता हेतूर घालप परत रोज वॉटर. आणि आता सारखे मेन भितर वयता. सो गायज आता भितर मेन आमची वस्तू वयतली. कितें सांग? कॉफी. हांव हेतूर 5 पॅकेटां घालता. 2 रुपया एक हे पॅकेट. सो गायज पळयात आमचे फेस पॅक जाल्लेले आसा रेडी. हे सारखे स्मूथ जावपाक जाय आनी चड पातळूय जावंक जायना आनी चड दाडूय जावंक जायना. हे पळयात कशें आहा ते अशें जावंक जाय. सो गायज माझे हे फेस पॅक जाल्लेले आसा रेडी. आता हांव हे अप्लाय करता. हे आतां सगळ्याक तोंडाक लावप आनी घासप काय तशेंच दवरप? तशेंच दवरप. हे न्हू गाय सुकासर तशेंच दवरप. हेका सुकपाक दर अर्दे वर बी लागतले. जेन्ना तुमची स्किन सारकी अशी टायट कशी दिसतली पळयात आनी हात लावन पळोवपाचें. कडकडीत समज तुमकां तुमची स्किन लागली जाल्यार मागीर उदकान धुवप. आनी म्हाका फेस पॅक लायलेले आसा. आतां हे तुका लाय घे. माझे पयलींचे जे चोन आसले खबर हा ते म्हाका खुद येवन लायताले. देखा आपने लापरवाही का नतीजा तुझ्या भाशेन न्हू. आनी कितें करीत पयलीं तेन्ना खुद लायताले म्हाका तसले बरे बरे. ते कितें नाकाल्ले लायला हाडून. ते कितें म्हाका तू लाय म्हणटाय ते लायताले. तुझ्या भाशेन हे न्हू. आनी ते मागीर घरा करताले आपले. हय तर करताले तर बरें करताले. हय तर बरें तर हेतूर इल्लेशे गुलाब जल घालून येता आनी तुका लायता हां. सो गायज म्हाका हो बी कितें सांगता सांग. तेज्या खंय पयलींच्या शोनाक खंय तेका बरें लायताले खंय फेस पॅक करून आनी तेज्या तोंडार खंय बरो ग्लो येताले खंय. आनी हे कितें केलां काय खंय फालतूर केला खंय पचके केला खंय हांवें फेस पॅक. आतां हेका दिसतूच धडो शिकयता. हेजे पळय कितें करता ते हांव तुमी पळयत रावात. हेजे शोना बरें लायता खंय. हेका पळयात कशें फेस पॅक करता ते आतां रेडी स्पेशल. सो गायज तेजे खंय तेका गर्लफ्रेंड बरें फेस पॅक लायताले खंय. आतां हांव बी न्हू एक बरो स्पेशल फेस पॅक रेडी करता बरो ग्लो हाडपाक तोंडाक. सो ह्यो जावन आसा आमचो गरम मसालो आनी ह्यो जावन आसा हांवें केल्लो फेस पॅक.
हेतून कितें करता सांग, 1 टेबलस्पून गरम मसालो घालता पळय, एका बरो मिक्स करता. आयत कळना न्हू. हे जाल्लेलें आसा आतां रेडी. आतां ह्यो व्हरोन हांव अवीच्या तोंडाक बरें मोगान लायता.